भोव मोगाचें तुमकां एक बरो अपुर्बेसो आशिर्वादाचो दीस हांव मागतां. दिव्य वाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम आमकां समेस्तांक सांगाता हाडटा. तर सांती सेमत्रिंदादीक मान करून ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. भोव मोगाचें न्हू एक गीत आमी गावया आमच्या दैवी कोलोरेत्री मंदिराच्या बुकांत, दैवी गायना बुकांत E60 पेज नंबर 143 143 143 कंतार नंबर E60. कश्ट अनवरां तुजेर येताना. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुका तो मोग करता. उज्यांत लासो नाय, उदकांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. उज्यांत लासो नाय, उज्यांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका जैत दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलता. हांव तुजो देव तुका जैत दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलता. दाव्याक 1000 पडटीत, उजव्याक 10,000, तरीकी तुका कितें जावचें ना. दाव्याक 1000 पडटीत, उजव्याक 10,000, तरीकी तुका कितें जावचें ना. कश्ट अनवरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंध तुका सांडटाना. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. प्रार्थुया. भोव मोगाळा सर्गींच्या बापा, तुज्या भुरग्यां सांगता तूं सदांच आसाय. हांव तुमकां सांडिना, हांव तुमकां सण घालिना म्हूण तुवें पळयत पुस्तकांत 366 फावटी तुवें आमकां बसयलाय. पळय बापा, तुजो आदरपण तुज्या भुरग्यांक सदांच अनभोग जायशें बापा आमचेर आशिर्वाद घाल.
दिव्य वाणी लाईव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमात बापा तुझ्या लागीं व्हडा भक्तीपणान मागतल्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांच्या दोळ्यान ती दुकां बसून काड, तांची कन बेजाराय पयस कर, तांकां आंतरीक बरी भलायकी तांकां फोव कर, तांकां सुटका सोडून फोव कर, सगळां बगसून राजी जावं माया मोगान जियोंक तांकां फोव कर बापा. पवित्र आत्मेचो अभिशेक तांकां फोव कर. सदांच बापा उजवाडाच्या वाटेन तांकां चलय. बरें काम, बरो दीस पडटा क्रास, बरी भलायकी, मोतीचो उजवाड, बरो फुडार, बरें भविश्य आनी कुटुंबा जिवितांत दोदोसकाय आनी संतृप्ती आनी बापा सासणीक जिवीत बापा हर एकल्यांक तूं फोव कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी सगळीं कशीं आसात? तुमकां सगळ्यां मोगाचें देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. हांगासर देवाचें उतर आयकत आयकत आसतना मोगाचें तुमचेर देव आशिर्वाद घालतलो. तुमच्या पैकी कोणाक ती कॅन्सर पिडा आसा देव ती गुण करून आसा, आनी कोणा दोंपरागांठीची दूख आसा यू आर बीइंग हील्ड रायट नाव. तशेंच आनी कोणा पाठीच्या कण्याची दूख आसा L4 L5 लुंबार 4 and 5 आनी तुका तें गुण जालांच म्हूण पाती, आनी कोणाक टेल बोन इन्फेक्शन आसा यू आर हील्ड कंप्लिटली. बुजांची दूख स्पॉन्डिलायटीस ती गुण जाल्या म्हणून तूं चिंत, आनी तुका राती न्हीद पडना आसतना बरी न्हीद पडटा. जेसूच्या आमोलेक रक्तान तुज्या मतींत असली सगळीं चिंतना ते राटावळी एंग्जायटीज वारीस फियर्स वय हायपरटेन्शन एवरीथिंग इज क्लेन्स्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस. वय ह्या सगळ्या जेसूच्या आमोलेक रक्ता तूं उलो मार. जेजू त्या आमोलेक रक्तान तुका बरी भलायकी दिता, सुटका सोडवण दिता, जिविताची दादोसकाय तृप्ती संतृप्ती सगळी तो फोव करता. तर मोगाचें देवाचें उतर बरेंकन आमी नियाळ करया. आज सर्वेस्पर देवान म्हाका तुका दिसो संदेश जावन आसा आमी विनवणेचें मागणें करीसय. वी मस्ट प्रे द इंटरसेसरी प्रेयर. वी मस्ट इंटरसीड फॉर द नीडी पीपल. गरजेवंता बसत मागसय. आमकां असो एक बरो धाकलो निर्गमान बुकांत थंयसर 17व्या वसरांत 8व्या वळींतावन 14वी वळ पर्यंत एक्सोडस चॅप्टर 17 वर्सेस 8 to 14 रेफेदिमाक येवन इस्रायल परसा पावता आसतना थंयसर आमालेकीत इस्रायलचे विरोध झुजाक देवले. हे आमालेकीत इस्रायलीचे दुस्मान तांची हातारांक घेवन व्हडा संख्यान तांच्या शिपायांक घेवन इस्रायलांक आड रावले. इस्रायलितांनी इस्रायल गांवाक वचनाशें देवान बसयल्या त्या गांवाक वचनाशें तांकां आड रावले. आनी असल्या वेळार थंयसर मोइशेचे थोडे शिपाय जोशुआक घेवन झुजाक भायर सरले. पूण झुजांत आमालेकीत जिखचार आसले, कित्याक आमालेकीत त्या गांवचो लोक तो. पण इस्रायलीत इजिप्तांत गुलामपणांत आसले ते सुटका जावन आयल्यात, मात देखून तांच्या हातांत हातेरां नात, तांकां झुजाची तरबेती सयत ना. असल्या वेळार इस्रायलितांक झुजान जैत लावपाचें जाल्यार केवळ सर्वेस्पर देवान तांकां दिसय. देखून मोइजे आनी आरोन त्या गुड्या वयर चडटात. सांगात आस हुराक घेवन वेतात. मोइजे दिंबेर पडोन हात वयर करून देवा लागीं विनंती करता इस्रायलितांक जैत लावच्या खातीर आनी आमालेकाच्या हातांतले तांकां सोडोवच्या खातीर. ताजे हात वयर करून तो मागणें करता आसतना जोशुआ आनी ताजे सांगाती भरान झुजतेले, व्हडा सक्तेन झुजतेले आमालेकांचेर तांकां जैत लाभतेले. केन्ना मोइसेक पुरो जावन हात सकला घालतलो तितल्यार आमालेकीत जिखतले आनी जोशुआ आनी ताजे सांगाती इस्रायलीत म्हणजे जुदेव ते सलवतले. देखून आरोन आनी हूर दोनी कुशीन उबे रावतात. मोइशेच्या आनी मोइशेचे दोनी हात उखलून धरतात. आरोनान एक हात आनी हुरान आनी एक हात उखलून धरलो. देखून मोइशे हात वयर करूनच मागणें करूंक ताका साध्य जालें. अशें म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमी विनवणेचें मागणें करतना हेरांचोय आधार मागसय. कित्याक थोडे फावटी आमचे हात सकला वेता आसतना दुसऱ्यांचे हात तरी वयर आसतात. थोडे फावटी आमी गायन करतना म्हजो ताळो उणें जाल्ल्या वेळार म्हजे सांगतात विनवणी करतली, हेरां आसा जाल्यार तांचो ताळो तरी वयर आसता. अशें थोडे फावटी म्हाका पुरो जावन इल्ले विशय घेता आसतना हेरां मागणें करतात. अशें मोगाचें न्हू, सांगाता मेळोन विनवणेचें मागणें केल्यार मोगाचें न्हू आमकां आमच्या दुस्मानाचेर जैत वरयत. आमी थंयसर वाचता 14व्या वळीर बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 17 वर्स 14 सर्वेस्पर देव आमालेकांचे नांवच संपूर्ण तरान पुसून सोडतलो. मोगाचें आमच्या दुस्मानाचें संपूर्ण जैत आमकां मेळची जाल्यार आमी विनवणेचें मागणें मध्यस्थीके मागणें इंटरसेसरी प्रेयर मोगाचें न्हू विनवणी घर मागणें करूंक आमी शिकासय. मोइशेन केल्ल्या बरी इस्रायलितां खातीर. मोगाचें न्हू अशें करतना आमी सांगाता मेळोन मागासय. वय केवळ आमी झुजल्यार पावना,
जोशुआ आनी ताचे सांगाती झुजले वय संवसारी तरान आमी वावुरल्यार पावना, संवसारी तरान आमी काम केल्यार पावना. थोडे फावटी मोगाचें जायतें काम करता, जायतें जॉब बरें करून करता, पूण आमकां बरें सांबाळ मेळना, या बरो व्यापार वहिवाटांत लाभ मेळना, या शेता बाटांनी बरें बेळे मेळना. आनी एका थोडे बेळे मेळल्यार पयशे जाल्यार ते पयशे उरनात. कित्याक जर तर विनवणेचें मागणें आमचें थंय ना. विनवणेचें मागणें भोव गरजेचें. ह्या विनवणेच्या मागण्यांत वरी कितें बरेंपण जाता. आनी आमी हें भावार्थ तसो बापूय आब्राहामातावनी शिकयत. उत्पत्ती बुकांत आमी 18व्या आनी 19व्या अवसरांत म्हळ्यार अध्यायान chapter 18 and chapter 19 of book of Genesis, we read how Abraham interceded for Lot, his nephew, and his wife and his children. लोत आनी ताजी बायल आनी भुरग्यां खातीर कशें अब्राहमान देवा मुखार सरपडोन विनवणी केली. देवा मुखार सरपडोन देवाचें आराधन करन तो सर्वेस्वर देवा म्हणटा, सर्वेस्वर देवा, सोदोम आनी गमोरांत 50 जण नितीवंत मनीस तुका मेळटी जाल्यार वय त्या खोट्या मनशां सांगता ह्या नितीवंतांचोय तूं नाश करतलो गी. म्हणजे मोगाचें न्हू. अब्राहम सीधा देवाक म्हणना की म्हजो एकलो भावाचो पूत लोत आसा आनी ताजी बायल भुरगीं सोदोम गमोरांत आसात, त्या खोटेपणाक आकर्शीत जावन तीं गेल्लीं, ताची चूक देखून तांकां तूं बचाव कर म्हणून तो सांगना. ताजे बदलाक 50 जण नितीवंत आसतील जाल्यार म्हाका जेन्ना देव कितलो दयाळ आनी काकूदार पळय. आनी तो म्हणटा 50 जण नितीवंत आसल्यार तांच्या खातीर सगळें सोदोम आनी गमोरा हांव नाश करचो ना. देखून तो ताचे संख्या उणें करता. 40 आनी 5 जण उणें जाल्यार उपरांत तो म्हणटा 40 आसल्यार, उपरांत 30 आसल्यार, 20 आसल्यार मोगाचें न्हू कितलें सकला येता पळय तो. अकरे म्हणटा 10 जण आसल्यार, सर्वेस्वर देव म्हणटा 10 जण नितीवंत मनीस आसल्यार हांव तांचो नाश करचो ना. म्हणजे मोगाचें न्हू लोत आनी ताजी बायल आनी ताजी चेडवां भुरगीं सड्ड म्हळ्यार 5 जाणां, तर तांच्या खातीर सयत सोदोम आनी गमोराक नाश करचो ना. अकरे मोगाचें न्हू देव सोदोम आनी गमोरा नाश करता आसतना ताणें अब्राहमाचे मागणें आयकून लोताक ताजे बायले भुरग्यांक मोगाचें न्हू ताणें वांसयल्लें. आमी वाचता थंयसर वय त्या उत्पत्ती बुकांत 19व्या वर्सांत 20 आनी 9 वळीर जेनेसीस chapter 19 verse 29. तर मोगाचें न्हू आमच्या विनवणेच्या मागण्या कितलें बळ आसा पळय, सकत आसा. दैवीक रित्र मंदिरांत मोगाचें न्हू विनवणेच्या सांद्यांचो एक जमंत आसा, लगभग 100 जण 100 तुमी आमच्या सांगाता मेळयेत. कित्याक तुमी दैवीक रित्र मंदिराचे मोगाचें न्हू सांदे, दैवीक कुटुंबाचे सांदे. तुमकां दैवीक रित्र मंदिरांत येवंक जायना जाल्यार तुमी घरांत आणून सुद्दां तुमी विनवणी केली. सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा, हर एका दिसा तुमी मोगाचें न्हू खंयच्याय दिसा हप्त्या मदें तुमकां मागणें करीचें बघता. दैवीक रित्र मंदिर उक्तेंच आसा. सकाळीं 9:30 वरां दनपरां 1 वरा पर्यंत आमी विनवणी घाल मागणें करता. दनपरां 12:15 वरांचेर 12:15 मिसाचें बलिदान आसता. हर एका दिसा तुमी येवयेत. आनी उपरांत सकाळां जेवण आसा. जेवण जाल्या उपरांत ती विनवणी घाल पाटी वचेत. या जेवण जाल्या उपरांत तुमी तुमच्या घरा पाटी वचेत. तर मोगाचें विनवणेचें मागणें करचें कितल्या फायद्याचें, कितल्या म्हत्वाचें आनी कितलें एका गरजेचें हें आमी आज नियाळ करया. 5 संगती आज आमी नियाळ करया. पयली संगत जावन आसा आमी विनवणेचें मागणें केल्ल्या वेळार आमी क्रिस्ताच्या मिसांवांतच वांटेली जाता. हीज मिशन इज आवर मिशन, हीज लायफ इज आवर लायफ. आयकलां न्ही तुमी. क्रिस्ताचें मिसांव आमचें मिसांव, क्रिस्ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा. रोमाकारां बरयलें पत्र 8वा वर्सर 30 आनी 4 वळ म्हणटा. रोमन्स chapter 8 verse 34. स्वामी जेजू मेलो आनी उपरांत तो पुनर्जिवंत जालो आनी तो सर्गार सोडून बापाच्या उजव्याक बसून आसा आनी थंयसर आमच्या खातीर तो विनंती करना आसा. हालेलुया, होसाना. मोगाचें न्हू स्वामी जेजू मेलो, जिवन जालो आनी सर्गार सोडून बापाच्या उजव्या कुशीक बसला, मात न्ही आमच्या खातीर विनवणी घालना आसा. स्वामी जेजू आमचे खातीर विनवणी घालता. तर मोगाचें न्हू आमी विनवणेचें मागणें करतना जेजूच्याच त्या विनवणेच्या मिसांवांत भागीदार जाता. केदें व्हरतें भाग आमचें. आमी सगळ्या मनशां खातीर विनवणी करया. दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी विनवणी करता आसतना मोगाचें न्हू देवाचीच दया, देवाचोच मोग आनी देवाचीच काकूत आमी आमच्या जिवितांत आमी दाखोवन दिता. देव म्हळ्यार दया, काकूत आनी मोग जावन आसा. आमी हेरां खातीर मागता आसतना
आमी हेरांतय आमकां असो मोग आमची दया आनी आमची काकूत आमी परगट करता आनी अशें देवाक आमी मानवता. देखून तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र 2 वचोर पयली वळ म्हणटा 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हांव तुमचे लागीं प्रार्थून विनंती करता, सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागणें कर, विनवणी घाल आनी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवन सगळ देवाच्या लोकां खातीर मागोवंक जाय. हालेलुया. सगळ लोकां खातीर मागोवंक जाय. दैवीक लोरेत्र मंदिरांत मोगाचें नांव वयलें कॉपेल आसा, सकला आराधनाचें कॉपेल आसा, वयर थंयसर विनवणेचें कॉपेल आसा. सकला आराधनाच्या कॉपेलांत मौनपणी मागणें करता जाल्यार वयल्या कॉपेलांत दिमयेर पडोवन हात वयर करून व्हडल्या ताळ्यान आमी मागणें करता. अशें विनवणी घाल मागणें केल्ल्या वरी कितलें बरेंपण जालां. कितले जाणांनी येवन हांगासर सांगलां, फादर आमी बरोवन घाल्लें एक तेसांव कॅन्सर पिडेस आसा घरांत कुटुंबांत म्हण तेजें नांव बरोवन थंयसर बरोवन घाल्लें आनी तुमी थंयसर विनवणी घाल मागिल्ल्या वरवीं आमचो भाव कॅन्सर पिडेंतलो गूण जाला. आनी एका भयणीक थायरॉयड समस्या आसले, तांतले गूण जाल्या. कितले जाणांक बरी सैरीक जाल्या. कितले जाणांक काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणेनांतल्या 8 वर्सां 10 वर्सां 14 17 वर्सां भुरग्यांचे देणें लाभलां. भुरग्यांची पिडा गूण जाल्या. मोर्सा आसलो आमचो बापूय आस्पत्रेंत आसलो, बरो जावन फाटीं आयला. आनी उपरांत 12 वर्सां तो वाचला. आमकां घराचें कामूच जायनातलें. विनवणी गेल्या उपरांत घराचें काम वेळार पंता पावलें. रीण मेळनातलें, काय म्हणल्यार बँकांतलें लॉन मेळनातलें. आमी विनवणी गेल्या उपरांत बँकाचें लॉन आमकां मेळ्ळें. वय आमच्या घरांत शांती समाधान नातलें. थंयसर सांगाता येवन घोव बायलां आनी भुरग्यांनी सांगाता मेळोन विनवणी गेल्या उपरांत भुरग्यांची सवय बरी जाल्या, भुरग्यांचें कॅरेक्टर तांचें व्यक्तित्व बरें जालां आनी कुटुंबांत शांती समाधान आयल्या. घोवाक काम नातल्या वेळार हांगासर कितले बायल्यो स्त्रियो येवन बोपय सक्रामेंता मुखार दिमयेर पडोन सरपडोन मागल्या वरवीं अशें म्हळ्यार म्हाका सगळो हप्तो मागाचें म्हणना. हप्त्यांत एक दीस सोमारागी मंगळारागी बुधवारागी ब्रेस्तारागी शुक्रारागी खंयची एक दीस ह्या शेनवाराची रेतेर कर सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेर कर न्ही मागणें करीत. आनी थोडीं जाणां म्हयन्याक एक फावटी मात्र येतात, कित्याक तांकां जायते दुसरे राटावळी आसतात, तांचे कुटुंबाची जबाबदारी आसता. तशें म्हयन्याक एक फावटी येवयेत. आनी थोड्या जाणांक सक्कड येवच्या वेळार येवंक जायना. प्रत्येक तरान आयतारा रजेच्या दिसा येवनी हांगासर कॉपेलांत मागणें करून विनवणी घालून गेल्ल्या वरवीं कितले संगती बरें जाल्या. तांचे जाग्यार उदकाच्या बांयत कितले बांयों कडल्या उदक मेळटातलें. 15 गी 16 गी बांयों कडले बोरवेल, उक्ते बांयों आनी बोरवेलां कडलें उदकच नातलें. पूण हांगासर एक फावटी विनवणी घालून गेल्या उपरांत आनी देवान आशिर्वाद घाल तांणी कडलेल्या पयल्या बांयतच जाय परतें उदक तांणी चिंतल्याचें की चड 4 इंच उदक तांच्या लगभग 10 एकरे तोटाक जाय परतें उदक देवान तांकां फावो केलें. देखून मोगाचें न्हू आमी विनवणी घालया, आमी सोमयाचेच क्रिस्ताचेच जावया. फिलिपिकारां बरयलें पत्र 2 वचोर 5 वळ कितें म्हणटा? फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 5. तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी. हालेलुया. आमचें मन क्रिस्ता सारकें जावं दी, आमचें काळीज क्रिस्ता सारकें जावं दी. तेन्ना आमी मोगाचें न्हू हेरां खातीर दया दाखोवन, काकू दाखोवन, मोग दाखोवन, जतन दाखोवन हेरां खातीर मागता. कितले जाणां मोगाचें न्हू मागण्याची गरज आसा. कितले जाणां कातीची एलर्जी आसा. कितले जाणांची कात विद्रूप जाल्या. कितले जाणांक गांठी दुखतात, आर्थरायटीस पिडा आसा. कितले जाणांनी पडोन पांयांची हाडां, हाताची हाडां, बोरयांची हाडां, पाटीची हाडां मोण घेतल्यान. कितले जाण मोगाचें न्हू एक्सिडेंट जावन तरणाटे आस्पत्रेंत आसात, मतीर नासतना आसात. आमी मागल्या वरवीं मोगाचें न्हू तो एकलो बरो जायत जाल्यार कुटुंबाक केदो व्हडलो संतोश आमी दिवंक फाव जाता. आमी मागले मागणें मोगाचें न्हू देव कंडी जावन आयकता. देखून तिसरो महत्व जावन आसा विनवणेचें मागणें आसा जावन आसा वय आमी मागल्या वरवीं मोगाचें न्हू बरी भलायकी लाभता आनी तशेंच पातकांचे बॉक्साणें मेळटा. पिडेस्त बरें जातात आनी पातकांचे बॉक्साणें मेळटा. वाचा तुमी जाकोबाचें पत्र 5 वचोर 16 वळ. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16. देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगात आनी एकामेका पासत तुमी मागा, तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तिवंत आनी फळादीक. हालेलुया. हो जाना भक्तीपणान केल्लें मागणें बळादीक आनी फळादीक. बळादीक आनी फळादीक. कशें तें बळादीक फळादीक जाता तर जो कोण मागणें करता ताणें एक बरें खुमसार जायचें, पातक रडाचें. देखून मोगाचें दैवीक लोरेत्र मंदिर येता आसतना हांगासर याजक आसा सदांनीत ते खुमसारा बसतात. वचून एक बरें खुमसार जावचें. खुमसार जाल्या उपरांत आमी मागणें करतना मोगाचें तें मागणें देवाक मानवता. हर एका शेनवारा येशा जाल्यार सकाळीं 9 वरां रेतेर प्रारंभ जाता. 9 वरां फाटल्या कुशीन पात्रां खुमसारा बसून आसतात. वय कावन्सिलिंगाक बसून आसतात. विशेष कावन्सिलिंग जालें जाल्यार दनपारां 3 वरां उपरांत चडीत कावन्सिलिंगाक पात्रां बसून आसतात. थंयसर कावन्सिलिंग
कारण मोगाचे न्हू आमी देवाचे आशिर्वाद जोण घेवयेत. आनी चवथें जावन आसा मोगाचे न्हू वय हे विनवणेचे मागणें केल्ल्या वरवीं वय आमी सासणी ख्यास्तींतले बाचावी जोडयेत. वी कॅन एस्केप द इटर्नल डॅमनेशन. आमी वाचता निर्गमन बुकान 30 आनी 2 वसरान 11व्या वळीर आनी उपरांत 14व्या वळीर. Book of Exodus chapter 32 verse 11 and then 14. मोइशेन सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थन मागलें आनी आमी उपरांत वाचता सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना. इस्रायल पळसा कितें करता मोइशे तो सिनाय पर्वत चडटा थंयसर 40 दीस आनी रात उपवास प्राचीत करून देवा लागीं उलोवन आसा आनी देव ताका 10 उपादेश दिता मात न्ही ताजे सगळे आज्ञा मोइशेक कळीत करता आनी त्या वेळार इस्रायल पर्शेक मोगाचें नांव पुरो जाता. थोडे फावटी मोगाचें नांव मागणें केल्ल्या पुरो जायना मागणें करनातल्यान पुरो जाता. देखून मोगाचें नांव मागणें करा. गारुडा बरें तुमचें तरणाटपण नव सरतलें. नवें तरणाटपण नवें बळ नवी कृपा तुमकां मेळटली. पूण हांगासर मागणें करनातल्या लोकांक पुरो जालें आनी पुरो जाल्ल्या लोकांनी कितें केलें आपलें आसलें सगळें भांगार सांगाता घालून एक भांगाराचें वासरूं केलें आनी त्या भांगाराच्या वासराचें आराधन केलें. आनी तेन्ना देवाचो क्रोध त्या इस्रायल लोकांचेर पेटलो आनी तेन्ना मोइशे मोगाचें न्हू लोकांची पाप बिरमो चिंतून देवा मुखार सर पडोन दिमयेर पडोन हात वयर करून मागणें करता. देवा तांची काकूत कर. देवा तांची बिरमत पाव. तुवें सोडयलेलो तुजो लोक न्ही म्हणून मागणें करून देवाचो क्रोध थंड करता शांत करता. अशें इस्रायलिताचेर देवान येवजिल्लें तें खर्ग देवान धाडूंक ना. तांचेर देवान येवजिल्ली ख्यास्त तांकां लावंक ना. तशें तर मोगाचें न्हू आमी मागा जाय आनी न्हयस जीव आसल्या खातीर मागा जाय. मरण पावल्ल्या खातीर मागा जाय. पोलगांतली त्या आत्म्या खातीर मागा जाय. कशें मागा जाय वय एक बरें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन तांचो वांटो घेवन पवित्रतारान कुमगार घेवन मोगाच्या नेहरा खातीर मागा जाय. प्राचीत करून मागा जाय. उपवास करून मागा जाय. दान धर्म करून मागा जाय. पिडेस्तांची गरजेवंताची आनी विविध तरांची सेवा करून आमी मागा जाय. पळय मोगाचें विविध तरान आमी विनवणी करून मागणें करयेत. आमी वाचता कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च कातोलीक पवित्र सभेची शिकोवण म्हणलो एक बूक आसा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 1032 1032 ह्या पॅरेग्राफान तुमकां वाचूंक मेळटा. सुरवेर थावनूच मेल्ल्यांचो उगडास करून तांचे खातीर विनंती करूंक पवित्र सभा उलो दिता. ताचे वरवीं आत्मे नितळ जातात आनी देवाच्या महिमेक पावतात. हालेलुया. आमच्या पुर्वजांनी देवाच्या महिमे पावचे वय की न्ही. तर मोगाचें आमी तांच्या पासत विनवणी करीची. पवित्र पुस्तकांत ती वाचूंक मेळटा. 2 Maccabees 12:45 माकाबेवाचो बूक चॅप्टर 12 12 वळ 40 आनी 5 मेल्ल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर पवित्र फारीकपणाचें बलिदान तांणी भेटयलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें नांव आमच्या पुर्वजांचे आत्मे बाचाव जावचे खातीर पुलकंत असल्या गरजेवंत आत्मे अनाथ आत्मे बाचावी जावचे खातीर मोगाचें नांव आमी मिसाचें बलिदान भेटोवचें मिसाचें तेसां भेटोवचें. आमी एक बरी रेतेर करची. आमी त्याग सॅक्रिफायस करचो. पवित्र जिणी जियोवची. आमचे वायट सवय सोडचे. कितलें गरज आसा मोगाचें नांव. सांता भक्तांच्या जिवितांत आमी जाणा जाता सांत जेत्रूद आसा. वर्त तें म्हणटा ताका म्हळ्यार द सेंट जेट्रूड द ग्रेट. तें 13व्या शतमानांत जियेलें. ताका दर्शनान दिसलां कशें पुलकंतींतले आत्मे आमच्या मागण्या खातीर तान येतात भुकेतात आनी अत्रेकतात म्हणून. तशेंच सेंट कॅथरीन ऑफ जेनोवाचें कॅथरीन ताकाय तसलीं दर्शनां मेळ्ळ्यान. सांत पाद्रे पियो तो गेल्या त्या शतमानांत जियेलो. ताकाय पुलकंतीच्या आत्म्याचें दर्शन दिसतलें. सेंट मार्गरेट मेरी आलाकोक ती 17व्या शतमानांत जियेली. तशेंच सांत जॉन मेरी वियानी तो 18व्या शतमानाच्या अकरेक आनी 19व्या शतमानाच्या पयल्या भागांत तो जियेलो. ताकाय जायते फावटी पुलकंतीच्या आत्म्याचें दर्शन मेळ्ळां. पुलकंतीचे आत्मे आशेतात की आमी तांचे खातीर मागा जाय म्हणून. सेंट फावस्टिना कोवाल्स्का ताच्या मारिकवाद देवान आमकां दैवीक खाकुतीचें भक्तीपण दिल्लें. तशेंच सेंट ब्रिजीत ऑफ स्विडन आनी मोगाचें आमकां सांगलां आमी पवित्रपणान मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो आनी मिसाचें बलिदान भेटोवची कितली गरज आसा पुलकंतीच्या आत्म्याच्या
बाच्या वे खातीर विनवणी करया मोगाच्या न्हंयस जिवंत आसल्या पासून आमच्या पुर्वजां पासून 14वे तकले पर्यंत मोगाच्या हर एकल्यानी बाच्या वी जोडच्या खातीर अशें पुर्वजाच्या पातकाच्या शिरापांतली आमकां सुटका मेळटली. आनी एक विनवणेच्या मागण्याचो 5वो एक महत्व जावन आसा. आमकां देवाच्या भुरग्यांक आनी देवाच्या सेवकांक विनवणेचें मागणें एकवटायता आनी आमी मागण्याचे झुजारी जाता. वी बिकम स्पिरिच्युअल वॉरियर्स. वी बिकम स्पिरिच्युअल वॉरियर्स, इंटरसेसरी वॉरियर्स. मोगाच्यान जिजस यूथ म्हणून आसात, जेजू खातीर तरणाटे, ते मोगाच्यान सांगात मेळून मागणें करता आनी ते म्हणटात वी बिकम स्पिरिच्युअल वॉरियर्स. या प्रेयर वॉरियर्स. मागणें करून आमी झूज करता. मागणें करून आमी देवसरा विरोध सैताना विरोध झुजता. सगळो संवसार देवसरा फाटल्यान वता, सैताना फाटल्यान वता, बंब्या पुजा फाटल्यान, मुर्ती पुजा फाटल्यान, अंधविश्वासा फाटल्यान, खोटेपणा फाटल्यान आनी कितें पितीसपणा फाटल्यान, व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, सोर, लुटकाय, मोस, दोगो, हळशीक संगती फाटल्यान वता आसतना मोगाच्यान आमी विनवणेचें मागणें करून न्ही जावन जेजून खुर्सार मरोन त्या देवसरा सैतानाक सोलवयलां. ही इज डिफिटेड एनिमी. The devil is the defeated enemy. We really defeat the enemy completely through the blood of Jesus, through the cross of Jesus, through the power of Jesus. देखून एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 6 वळ 18 अशें म्हणटा. एफेशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 18. तुम्ही सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करीत जाय. तुम्ही सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक तुमी प्रयत्न करीत जाय. कित्याक सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोवंक साधन चलया. सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोवंक साधन चलया. दीस आनी रात म्हणलें बरी तिरासणेन मागा. देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थना करा. पळय मोगाच्यान आमी सदांच प्रार्थना करची गरज आसा न्ही गे. फातिमात मोरी माय दिश्टी पडलेल्या वेळा 100 वर्सां पयलें तिणें त्या भुरग्यां द्वारे जसिंता, फ्रांसीस आनी लुसी द्वारे सगळ्या संवसाराक तिणें देवाचो संदेश दिल्लो जावन आसा. मागणें करा, विनवणी करा, खोंत खाण घेवन मागणें करा रशियाच्या कन्वर्टरा खातीर. मोगाच्यान रशियाचें कन्वर्टरपण जावना गी. हां आतां आमी मागत जाय मोगाच्यान युक्रेन आनी रशिया मदें झूज रावच्या खातीर, भारत आनी पाकिस्ताना मदें झूज रावच्या खातीर ग्रेस्त मनशांनी लेखावरती आस्त बदीक तांणी पुंजोवन दवरलां. दुबळ्या धाकट्यांक खस्तितात. ग्रेस्तांनी तांचे आस्त बदी दुबळ्या सांगता वांटून घेवच्या खातीर आनी ग्रेस्त व्हड व्हड कंपनी व्हड व्हडले ते संस्थे कितें करनासात, वय संवसारार ऑक्सिजनाचेच देसवाड करनासात. म्हणजे ओझोन लेयर देसवाड करनासा, वातावरण देसवाड करनासात. आनी अशें आमचें वातावरणच वय हर तरान वय मनशांक जियोंक अयोग्य जावचें बरें जालां. तांची मत उजवाडून आमचें वातावरण बरें करून सांबाळच्या खातीर आमी मागची गरज आसा. आमच्या बाब साहेबा सांगी म्हणून मोगाच्यान सगळ्या संवसाराक क्रिस्तांवांची एकवटा खातीर मागची गरज आसा. सर धर्माच्या लोकांनी क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम, फारसी, सीख हर एका धर्माच्या लोकांनी सांगात मेळून निजा खऱ्या देवाक वळखून ताच्या ते माया मोगान एकवटान जियोवची गरज आसा. झगडे झूज करच्या सर समर्थीच्या लोकांनी, ह्या धर्माच्या लोकांनी मात न्ही, देशा कातीच्या जाती कातीच्या लोकांनी सयत एकामेका बोगसून माया मोगान एकवटान जियेचें आमी विनवणी करची गरज आसा. विशेशान आमचे तरणाटे आड वाटेन वसान अशें हर एक कुटुंब आपुरबायेन एकवटान जियेचें करूंक मोगाच्यान आमी विनवणी करची गरज आसा. आनी अशें आमी विनवणी केल्ल्या वरवीं देवाचीं भुरगीं आमी जातल्या, देवाक आमी मानवतल्या, आमचेरच बेसांव जोण घेतल्या मात न्ही, आमच्या कुटुंबाचेर सगळ्या मनशा कुळाचेर आमी आशिर्वादां बेसांवां जोण घेतल्या. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपून मागया, प्रार्थया. भोव मोगळा सर्गीचे बाबा, आमी तुका अर्घ आनी होगळाव दिता. आमकां तुज्या रचनेक तुजीं भुरगीं जावन तुवें आमकां आपणायलाय आनी आमकां विनवणी घालूंक तुवें एक विशेश संदेश दिलाय. वय बाबा, भावार्थान आनी विस्वासान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान बाबा तुज्या मुखार विनवणी घालूंक सगळ्या मनशा कुळाच्या गरजे खातीर मागोवंक आमकां बापा तुजी कृपा दी. तूं बापा सगळ्या मनशा कुळाचेर दयाळेन, काकुतीन, मोगान तूं दिश्ट घालताय आनी ताच्या गरजांनी पावताय. आनी अशें बापा आमी विनवणेचें मागणें करून तुज्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र काळजा सारकें जावंक आमकां फोव कर बापा. अशें समियान जेजूच्या एकवटान सासणाच्या सासणा तुजे सांगात आमी जियोंक पावतल्या. तर सगळ्या संवसारांत आसल्या, कामनांतल्या पासत, पिडेस्तां पासत, समस्यांत आसल्या पासत, अनवरांत आसल्या पासत, निराश जाल्ल्या पासत, देदेस्पर जाल्ल्या पासत, भोव विपरीत आनी भोव कश्टांच्या आपायच्या जाग्यार वावुरतल्या पासत बापा आमी मागता समेस्तांच्या गरजांनी तूं पाव बापा. बापा
पिडेस्तांची पिडा गुण कर, कश्टतल्याचे कश्ट हळू कर, विशेष दूख सोंसतल्यांची दूख बापा तूं हळू कर. बापा तुज्या भुरग्यांक जें कितें गरजेचें तें सगळें दिवन तांकां दोदोशी कर. ह्या घडये दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या हर एका विक्षका खातीर मागता हांव, तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या वेपार वहिवाटा खातीर, तांच्या जॉब एम्प्लॉयमेंटा खातीर, तांच्या त्या शेतां बाटां खातीर, तांच्या हर एका आस्ती बदीका खातीर, हर एका येवजणे खातीर मागता आसतना बापा तांच्या सर गरजांनी तूं पाव. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेत तांचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाचें आमी वय virtually we are seeing each other, but when it is possible, please visit Divine Call Retreat Center. It is not very far from Mulki railway station, just 2 kilometers from Mulki railway station, from the highway that comes from New Delhi to Kanyakumari. We are from that national highway 66. We are just 1 kilometer inside Mulki Express बस स्टँडांत केवल 1 किलोमीटर केन्युगोळेच्या रस्त्यार आमी आसा. गांधी मैदानाच्या मुखारच आमी आसा आनी हांगासर निरंतर रेतीर आसात. ह्या रेतीचो विवर तुमकां आमच्या ॲपाचेर मेळटा. दॅट ॲप कॅन बी डावनलोडेड फ्रॉम Google Play Store. वेन यू डावनलोड यू टायप Divine Call Center Karnad Mulki and download that app, put your phone number, register it. Then you can send mass intentions, prayer requests, even donations online. Also, you can also see the list of retreats available here. You can register online and come. Together we'll praise God. सांगाता देवा घरगान होगलाब दिया. सांगाता देवाची विस्नार आशीर्वाद जोड घेवया. तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागता. Praise the Lord.